नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो काळजांसावन येवकार. ह्या मिडियाच्या कार्यावळीन आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर तेजस कामत, गोंयचे नामनेचे डायबेटोलॉजिस्ट, म्हणजे डायबिटीज ह्या गोड्या मुताच्या दुयेंसाचे तज्ञ दोतोर. आनी आमची जी आयची भासाभास आसतली ती तरेकवार नवी माहिती, ताची कारणां, ते कशा रितीन आमी आळाबंद हाडूं शकता, कशा रितीन रिवर्स करूं शकता हाचेर चर्चा करपा खातीर आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर तेजस कामत. डॉक्टर नमस्कार. येवकार. सगळ्यात पयलीं म्हणजे डॉक्टर हो प्रश्न सगळ्यांचो आसतलो की डायबिटीज म्हणजे कितें आनी कित्याक जाता? पळय, सिंपल बेसिक्स डायबिटीज म्हणजे रक्तान शुगर, साखरेचें प्रमाण, ग्लुकोजचें प्रमाण वाडप हाका डायबिटीज म्हणटात. बरोबर. सो एक सहजा क्वेश्चन येता कितली वाडली जाल्यार आमी डायबिटीज म्हणपाचें. सो 2 किंवा 3 टेस्ट इम्पॉर्टंट आसता आमकां. एक उपाशी पोटार जी फास्टींग शुगर करता. सो एम्प्टी स्टमक फास्टींग शुगर सकाळीं उठून ब्रेकफास्ट करचे पयलीं 126च्या वयर आनी खावन आफ्टर फूड 2 hours जी काडटा ती 200च्या वयर गेली जाल्यार आमी ताका डायबिटीज म्हणटात. आतां एक स्पेशल टेस्ट आसा जातून आमकां कळटा लास्ट 3 म्हयने एवरेज शुगर कशी आशिल्ली, जी HbA1c म्हणटात. सो HbA1c जर 6.5 हाच्या वयर आसा जाल्यार आमी डायबिटीज म्हणटा. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट सगळ्यांक खबर आसूंक जाय, एम्प्टी स्टमक शुगर 126च्या वयर, आफ्टर फूड शुगर 200च्या वयर आनी एवरेज शुगर जी आसा ती 6.5च्या वयर जाल्यार तुमकां डायबिटीज आसा. आता डायबिटीज कित्याक जाता? 2 मेन कारणां आसा. एक म्हणजे इन्सुलीन डेफिशियन्सी. आमच्या बॉडीन एक इन्सुलीन नावाचो हॉर्मोन आसता. ह्या हॉर्मोनाचें मेन काम आसता बॉडीन रक्तान ग्लुकोज कंट्रोलान दवरपाची, लेवल कंट्रोलान दवर. दॅट इज द मेन एक्शन ऑफ इन्सुलीन हॉर्मोन. आता खुबशा पेशंट्सांनी इन्सुलीन जे करपी सेल्स, बीटा सेल्स आसता ते मरपाक लागता ड्यू टू वेरियस रिजन्स. ते मरून जेन्ना 50% जाता, इन्सुलीन एक डेफिशियन्सी जाता, कमी पडटा आनी इन्सुलिना कडेन ती बॉडीन शुगर कंट्रोल जायना. दॅट इज इन्सुलीन डेफिशियन्सी. दुसरें कारण बॉडीन इन्सुलीन जाय तितलें आसा, पुणून ते इन्सुलीन ज्या ऑर्गनान वचून काम करूंक जाय, फॉर एक्झाम्पल लिवर जावं, आमचे मसल जावं किंवा आमचे फॅट टिश्यू जावं, ते वचून ते इन्सुलिनाचें काम जे आसता ते दरवाजे जे बंद जाता, ते वचूंक पावना जाय तितलें इन्सुलीन. ताका म्हणटात इन्सुलीन रेजिस्टन्स. सो 2 मेन कारणां आसा. एक इन्सुलीन डेफिशियन्सी म्हणजे इन्सुलीन बॉडीन कमी आसा, आनी किंवा इन्सुलीन आसा पूण ते काम करूंक पावना, जाका आमी इन्सुलीन रेजिस्टन्स म्हणटात. बरोबर. सो म्हाका सांगा डॉक्टर, वॉट यू मीन बाय टायप 1, टायप 2 हे कितें प्रकार? रायट. सो 2 मेन टायपच्यो डायबिटीज आसा. वन इज टायप 1 अँड सेकंड इज टायप 2. टायप 1 डायबिटीज जी आसा ती चडशे करून ल्हान भुरग्यांक जाता. आमचे कडेन जो एक 5 वर्सांचो किंवा 10 वर्सांचो भुरगो आयलो, एक फर्स्ट आमचें इम्प्रेशन आसता का टायप 1 डायबिटीज आसा. आनी टायप 2 चडशे करून आफ्टर द एज ऑफ 30-40 त्या वयार जाता का टायप 2. सो एक 40-50 वर्सांचो कोण आयलो जाल्यार एक तकलेन येता की हाका टायप 2 आसा. टायप 1 इज व्हेरी लेस कॉमन. सो एक आमचे कडेन 5 ते 10 100रांचे 5 to 10% पेशंट्स विल बी टायप 1. टायप 2 इज व्हेरी मोर कॉमन. जे आमी सगळे जनरल पॉप्युलेशनान सगळ्यांक डायबिटीज जे आसा ती टायप 2 चडशी करून आसा. हातून मेन दोनी हातून डिफरन्स म्हणजे टायप 1 इन्सुलीन प्रोडक्शन कंप्लीट झिरो जाता. एब्सोल्यूट इन्सुलीन डेफिशियन्सी म्हणजे त्या पेशंटान इन्सुलिनूच जायना. सो ह्या पेशंटाक एकूच ट्रिटमेंट ऑप्शन म्हणजे भायल्यान लायफ लॉंग ताका इन्सुलिनूच घेवचें पडटा. वर्ल्ड ओवर ह्या पेशंटाक टायप 1 पेशंटाक आनी कांयच ऑप्शन येना. बरोबर. टायप 2 जशें हांवें पयलीं सांगिल्लें, इट कूड बी इन्सुलीन डेफिशियन्सी, इन्सुलीन आसा पूण त्या बॉडीन कमी आसा, किंवा इन्सुलीन रेजिस्टन्स. ही दोनी कारणां जावंक शकता. पुणून अशें ना की ताका कंप्लीट इन्सुलीन ना, थोडे तरी त्या बॉडीन आसता. सो ह्या पेशंटाक मॅनेजमेंट कंप्लीट डिफरंट आसता. स्टार्टिंग आमी ताका मेडिसिन्स दिवन इन्सुलीन प्रोडक्शन वाडोवपाक ट्राय करता, किंवा मेडिसिन दिवन जे इन्सुलीन आसता ताजो इफेक्ट वाडोवपाक ट्राय करता आनी ताका मॅनेज करूंक शकता विथ मेडिसिन्स इनिशियली. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन टायप 1 अँड टायप 2 डायबिटीज. सो तुमच्या मता प्रमाणे आतां एक म्हणजे एका मनशान जेवण रांदलां पण तो त्या भुरग्या मेरेन पावोकूच ना, किंवा एका मनशान जेवणूच रांदूंक ना. करेक्ट. बरोबर. सो तशें म्हणजे हे टायप 1 टायप 2 कंप्लीट डिफरंट आसा. एका हातून इन्सुलिनूच ना, दुसऱ्या रांदूंकूच ना, आनी दुसऱ्या हातून रांदला पूण ते जाय तितले पावूंक ना ताका, किंवा जेवपाक येवंक ना तो. ओके. 2 टायप आसता, इन्सुलीन डेफिशियन्सी आनी रेजिस्टन्स. बरोबर. सो दॅट इज टायप 2. करेक्ट. म्हाका सांगा डॉक्टर, आतां एक म्हत्वाचो प्रश्न विचारता. सी आतां एट प्रेझेंट हो प्रिवेलन्स रेट आसा तो गोंयचो वाडत आसा. इट वॉज नॉट अर्लियर.
बट इट इज नॉट ओन्ली गोवा, इट इज वर्ल्ड वायड इट इज. बट वॉट इज द डिफरंस? म्हणजे गोंयचो मनीस, हांव गोंयचो मनीस म्हणटाना शीत कडी खावपी, 2 वेळा जेवपी, नुस्तें खावपी आनी थोडेशे एक फ्यू पर्संटेज आय एम ऑल्सो कन्सिडरींग केन्नाय सांजचे इल्लेशे घेवपी. हे सगळे मतीन घेवन गोंयकार, परिपूर्ण गोंयकार आनी बाकीचे हाचेर तुमचे वॉट इज युअर एनालिसीस, वॉट इज युअर टेक होम? रायट. सो गोंयचो आनी इंडियेचो प्रिवलन्स ऑलमोस्ट सेम आसा आनी ताजो पॅटर्न एक आमी जे लास्ट एक 10-15 वर्सां ज्या रेटीन डायबिटीज वाडल्या ते पळोवंक गेल्यार गोंयान इंडिया ऑलमोस्ट सेम पॅटर्न आसा. गोंया आमी म्हणूं येता मातशे एक एज कम्पेर्ड टू सर्टन एक इंडियेचे थोडे भाग कंपेर केल्यार गोंयचो मातसो जास्त आसा. ताका एक स्पेसिफीक कारणां आसा जें हांव सांगता. पुणून इंडिया, गोवा आनी इंडिया आमी जर बाकीच्या कंट्रीज कंपेर करीत, एस्पेशली वेस्टर्न, जाल्यार तुमी म्हणला अशें खूब म्हत्वाचो प्रश्न विचारला. सो लास्ट एक 10 ते 15 वर्सान इंडियन खूब ट्रेंड वाडला, खूब डायबिटीज इन्सिडन्स आनी प्रिवलन्स वाडला. आनी आमी म्हणटा की होच ट्रेंड असोच कंटिन्यू जालो. आज आमी कांय करूंक पावूंक ना आनी हो ट्रेंड कंटिन्यू जालो. फुडल्या 10 वर्सां भितर बाय 2035 वी विल बिकम डायबिटीज कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड. आमचे कडेन वर्ल्डान नंबर 1 डायबिटीज, सगळ्यांत चड डायबिटीज पेशंट्स इंडियन आसतले. आनी हाजी कारणां आमी फायंड आवट करून हाजेर कितें करपाक ट्राय करपाची गरज आसा. सो हाजी कारणां म्हणजे अशी वन इज डायट डेफिनेटली. जशें आमचे आहार, आमचे लोक कितें खाता, कशें खाता, हाजेर एक इम्पॉर्टंट आमी थोडो टायम स्पेंड करूंक जाय. सो आहार आमचो खूब चेंज जाला. एक म्हणजे जे लोक शहरांच्यान गांवांच्यान शहरान जशें मायग्रेट जाता, अर्बनायझेशन, जे अर्बनायझेशनामुळे विलेजींच्यान सिटीन पावता, तांची लायफस्टायल चेंज जाता. जे थंय विलेजीन काम करताले, शेतान बाकीची कामां ती बंद जाता, तांकां व्हेकल्स, गाडयो मेळटा, हे मेळटा, लायफस्टायल कंप्लीट चेंज. ओके, डायट पॅटर्न चेंज जाता, एक्सरसायज कांय ना जाता. आमच्या आज भुरग्यांक सगळ्या कॉलेजीक हांगा थंय वचपाक गाडयो, ऑफिसान वचपाक गाडयो, एसी, जिम बंद, खंय टायम मेळना. सो डायट सारको ना, एक्सरसायज करूंक पावना, टायम ना. वर्क स्ट्रेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कामाचो स्ट्रेस जो आतां खूब आमी गोंयान ट्रेंड डिस्कस करता, तुमी विचारल्या प्रमाणे. गोंयान जे आमचे कजिनो नाल्यार बाकीचे हॉटेल इंडस्ट्री आसा, लोक न्हिदता रातचे 2-3 न्हिदूंक न्हीद सारकी जाय तितली जायना. ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीन स्ट्रेस खूब आसता. सो द वेरियस फॅक्टर्स, ह्या खूब कारणांमुळे, डायट सारको ना, एक्सरसायज ना, स्ट्रेस वाडला, ह्या सगळ्या कारणांमुळे डायबिटीजचो प्रिवलन्स खूब वाडला. आजकाल तुमी पळोवंक गेल्यार प्रत्येक घरान किंवा प्रत्येक शेजारा एक नाल्यार कोण तरी 2 पेशंट डायबिटीजचे मेळटाच आमकां. डॉक्टर, हें विचारतना हांव आनी एक गजाल तुमचे कडेन डिस्कस करूंक सोदता की आमी इंडिया आनी गोंय अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना गोंयचो मनीस 2 वेळा शीत जेवपी, सहसा चपाती तो खालेला ब्रेकफास्टाक खाता. आतां सो कॉल्ड एज कुण्याची पोळी तो रातचो खाता. बट अगेन हाचेर म्हाका तुमचें ओपिनियन जाय. रायट. आनी एक आमी समजा पंजाबचोच मनीस एग्जाम्पल, जो चपाती खाता, ताच्या आहारांत चड चपाती आसा, शीत कमी आसा, हातूंत कितें फरक आसा? रायट. सो आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट, हांवें जे पयलीं म्हणलें गोंयचो प्रिवलन्स कित्याक वाडला, हातूंत आनी एक आमी अंडरस्टँड जावन घेवंक जाय. आमचो आहार, आमी जितले शीत किंवा चपाती, जे बेजिकली आमी सायंटिफिकली ताका कार्बोहायड्रेट्स म्हणटा, हाजेर सगळ्या डायबिटीज जावप किंवा ताजो कंट्रोल अवलंबून आसता. सो जाला कितें, आमी जितले शीत खाता किंवा आमी जितल्यो चपात्यो खाता, आमी खंयच्यान पळोवन खाता, आमच्या आवय बापाय कडल्यान पळोवन. तांणी जे आमकां घाल्यो चपात्यो त्यो आमी खावंक लागले, तेच आमी कंटिन्यू केले. तांणी खंयच्यान शिकले, तांणी आपल्या आवय बापाय म्हणजे आमच्या आजे पणज्या कडल्यान शिकले. हांव पेशंटांक जेन्ना विचारता कितें खाता नाश्त्याक, आज चपाती खाली डॉक्टर, तो म्हणटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आसता, कितल्यो खाल्यो? 4-5 खाल्यो डॉक्टर. मागीर ताकाच भितरल्यान दिसता की आपूण डायबिटीजान आपल्या 4-5 म्हणजे चड खाले आसत. तो मागीर स्वताक कन्विन्स करपाक ट्राय करता, ल्हान डॉक्टर बारीक आशिल्ल्यो त्यो. म्हणजे ताका खबर आसा आपणे 4-5 हेवी, पुणून तो कंट्रोल करूंक ना. ही संवय पयलींच्यान. पुणून पयलीं कितें जातालें, तोच आमचो आवय बापूय किंवा आमचे आजे ते शेतान काम करताले. सेम जी चपाती किंवा रायस तांणी खाला, तो तांणी उगयल्लो आसतालो आपलो घाम गळोवन, म्हणून तो पचतालो. तितली एक्टिविटी आसताली तांकां. आज आमी सगळे व्हेकल्स हांगा थंय गाडयेन हांगा थंय भोंवता, एसीन बसता, कामां करता, एक्सरसायज कांय ना, पूण कार्बोहायड्रेट इंटेक सेम उरला आमचो. ते आमी अर्दे करूंक ना. एक्टिविटी आमची मोर दॅन हाफ कमी जाल्या, पुणून कार्बोहायड्रेट इंटेक सेम आसा. अँड दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स वीच इज की ताजे खातीर डायबिटीजचे प्रिवलन्स किंवा कंट्रोल ना आमच्या पेशंटांक, हें इम्पॉर्टंट कारण. सो कार्बोहायड्रेट कमी करपाची खूब गरज आसा आमच्या पॉप्युलेशनान. बरोबर. डॉक्टर, हांव आतां 1-2 प्रश्न अशें विचारतलो जे ह्या फॉरमाचेर तुमच्या कडल्यान आयकून घेवप खूब म्हत्वाचें आसा म्हजे खातीर. कारण बाकी सगळे डायबिटीजान हें खावपा जायना, तें खावपा, हाचेर आमी सगळे जाण उलयतात. हालीं तेंपार आमी खूब फावटी मदीं एडवर्टिजमेंट्स पळयता
की आमच्याकडे यात विल रिवर्स डायबिटीज, म्हणजे डायबिटीज नष्ट करू शकता मुळाच्यान. वॉट इज दिस कन्सेप्ट अँड वेदर इट इज एप्लिकेबल? लेट्स टॉक अबाउट ॲलोपॅथिक मेडिसिन्स ऑर लायफस्टायल. एक दुसरें म्हणजे हे जे डायबिटीक लोक आसा तांकां परत व्हीट हातूंतले ग्लुटीन बी हो फॅक्टर मातसो तुमी म्हाका सांगपाक जाय. आनी हांवें तुमकां उजो सांगिल्लें सो कॉल्ड कुण्याची पोळी आनी थोडे मीथ. लेट मी फिनिश एट वन गो म्हणटात तशें. बरें. साखर बरी न्हय, गोड बरें हो एक. दुसरो म्हणजे तेलां अमकें तेल बरें न्हय, तमकें बरें, 2. आनी तिसरें म्हणजे डायबिटीज तुमकां आनी खबर आसतलें की हातून भाजून खाल्यार चलता, तळून खाल्यार तातूंत खावपाक जायना. सो लेट्स इलॅबरेट ऑन ऑल दीस. सो पयलो तुमचो क्वेश्चन आशिल्लो रिगार्डींग डायबिटीज रिवर्सल. करेक्ट. म्हाका दिसता आज जे आमचे बरोबर हांगा लोक पळयता आमचो इंटरव्यू, आनी रिवर्सल म्हणजे कित्याक खूब कडेन येता रिवर्स डायबिटीज रिवर्स कर, डायबिटीज ते इतले पयशे घेवन नाच जाता Correct, आनी कोणाची रिवर्सूच जायना. ओके, पूण डायबिटीज रिवर्सल म्हणजे सायंटिफिकली कितें हें पॉसिबल आसा काय ना, आनी Absolutely. आसा जाल्यार कोणाक डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल आसा हे सगळ्यांक फॅक्ट्स खबर आसूंक जाय. बरोबर. सो डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल आसा आज काळान. 100% डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल. पूण जेन्ना आमी रिवर्सल म्हणटा एक अंडरस्टँड जावंक जाय, इट इज नॉट परमनंट क्युअर. डायबिटीज रिवर्सल म्हणजे परमनंट क्युअर न्हय. एकदा तुझी डायबिटीज रिवर्स जाली म्हणजे गेली, आता ती परत येवची ना अशें न्हय. डायबिटीज रिवर्सल म्हणजे टेम्पररी कंट्रोल ऑफ युअर डायबिटीज. शुगर कंट्रोलान मेडिसिन्स घेनासतना जेन्ना तूं दवरूंक शकता फॉर 2 years 3 years 2-3 वर्सां, ताका डायबिटीज रिवर्सल म्हणटा. अच्छा. सो अगेन इट इज नॉट परमनंट क्युअर. एक टेम्पररी रिवर्स करता आमी, कंट्रोलान दवरता, मेडिसिन्स घेनासतना डायट एक्सरसाइज करून ती कंट्रोलान उरता, हाका आमी डायबिटीज रिवर्सल म्हणटा. बरोबर. डायबिटीज रिवर्सल पार्शल म्हणटा आमी किंवा कंप्लीट म्हणटा. कंप्लीट म्हणजे ताची सगळी मेडिसिन्स बंद जाली, फक्त तो डायट आनी एक्सरसायजाचेर शुगर जाय तितली दवरूंक शकता. आनी पार्शल म्हणजे तो पयलीं खूब मेडिसिन्साचेर आशिल्लो किंवा तो इन्सुलीन घेतालो, ते इन्सुलिना वयल्यान तो एकाच टॅबलेटीचेर आयलो किंवा 4 टॅबलेटी वयल्यान एकाच टॅबलेटीचेर आयलो, हाका पार्शल रिवर्सल म्हणटात. आतां रिवर्सल एक कोणाक पॉसिबल आसता? सगळ्याचूच पॉसिबल ना. डायबिटीज जर 2 किंवा 3 वर्सां पयलींच डिटेक्ट जालें, ताजे पयलीं डायबिटीज नाशिल्ली, आनी हो पेशंट ओवरवेट आसा किंवा ओबीज आसा, लठ्ठ आसा, जेन्ना हो पेशंट एक 10 ते 15 किलो वजन लूज करता तेन्नाच ताजी डायबिटीज टेम्पररी कंट्रोल उरतली विदाउट एनी मेडिसिन्स. आनी हे सगळ्याकूच पॉसिबल जायना. जे 10-15 kg वेट लॉस करतात पेशंट, ते अराउंड 60 to 70% पेशंट्स रिवर्स करूंक शकता, सगळेच रिवर्स करूंक शकना. सो डायबिटीज रिवर्सल कन्सेप्ट आसा, पूण तुमी प्रत्येक पेशंटान आपल्या डॉक्टरा कडेन सायंटिफिकली हो डिस्कस करून, डायटिशनाचो हेल्प घेवन, आपण रेग्युलर एक्सरसाइज करून, टायम टू टायम मेडिसिन्स कमी करून बंद करपाक ट्राय करूंक जाय. म्हणून हे सगळे जे एड्स येता आज आशिल्ली फाल्यां डायबिटीज रिवर्स जाली, दिस इज ऑल होक्स, दिस इज ऑल दॅट इज नॉट पॉसिबल. सायंटिफिकली हे करूंक गेल्यार थोड्याच पेशंटान जावंक शकता. दॅट इज रिगार्डींग रिवर्सल. तुमचो दुसरो क्वेश्चन आशिल्लो रिगार्डींग डायट, आनी हें तुमी खूब इंट्रस्टींग विचारलें. एक म्हणजे पोळी. हांव सदांच म्हज्या पेशंटांक सांगता, पुण्याची पोळी इट इज अ मेकअप. ताका भायल्यान कुणो लायला, इट इज मेकअप. भितर सगळो तातूंत मैदाच आसा. सो अनलेस अंटील तुमचो पोदेर तुमकां खबर आसा हो खरीच कुण्याची पोळी करता, थोडे करतात, एक 5% 10% पोदेर खरीच फूल कुण्याची पोळी करता, जाल्यार ती कुण्याची पोळी खावं येता. इट इज मच हेल्दी की पाव खावचे परस ती खावप. पूण चडश्यो ज्यो पोळयो मेळटा भायल्यानूच कुणो आसता, भितर मैदा आसता, सो ते अवॉयड करात. दुसरें साखर आनी गोड हाजे मदीं डिफरन्स तुमी विचारलो. साखर आनी गोड शुगर जितली वाडयता इट इज सेम, तातूंत कांयच डिफरन्स ना. जितली साखरेन शुगर वाडटली तितलीच गोडान वाडटली. फक्त गोडान एडिशनल विटामिन्स आनी मिनरल्स आसता, ज्या खातीर गोड मातशें हेल्दी. सो जाका डायबिटीज ना ताका जर हेल्दी ऑप्शन चूज करूंक जाय ताणें गोड चूज करचें. ताका डायबिटीज ना, सो साखर आपणाक हेल्दी न्हय म्हणून अवॉयड करूंक जाय, ताणें गोड थोडे च्यान कॉफीन घाल्यार चलता. पूण डायबिटीज पेशंटान दोनूय अवॉयड करूंक जाय. ओ माय गॉड आय शुड से. ओ माय गॉड, ऑफकोर्स गॉड सुद्दां ओ माय गॉड अवॉयड करूंक जाय डायबिटीज पेशंटान. आनी
आणि आनी एक तुमी हाजेरूच डायट रिलेटेड आनी एक विचारलेलो हांव विचारलें ग्लुटीन आनी हाचेर उलयताले विटान ग्लुटीन आसा गूड बॅड हाचेर सो ग्लुटन डॉक्टर तुमी ग्लुटन हांव म्हणटलो जाका ग्लुटन सेन्सिटिव्हिटी आसा ताणेच अवॉयड करचें नाजाल्यार तुमकां मातशे पोटान इश्यूज गॅस हे ते ट्रबल जातले मोशन्स रिलेटेड पूण डायबिटीज पेशंटाक ताजे काय व्हडलेशें येना पूण अगेन आनी एक हातून आमचें चुकता आमचे पेशंट शीत बंद करता पूण चपात्यो 4-5 खाता पूण चपातेन सुद्दां एका चपातेन जे कॅलरीज आसता ते एक बाउल रायसान तितलेच आसता सो हांव पेशंटांक सदांच सांगता रायस बंद करपाची मात्तूय गरज ना रायस खाल्यार जाता पूण क्वॉन्टिटी इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट क्वॉन्टिटी आमी कंट्रोलान खावंक जाय सो एक चपाती इतलोसो रायस घेतलो काय प्रॉब्लेम ना 4 चपात्यो घेवचे परस एक चपाती इतलोसो रायस तुमची कॅलरी इंटेक कमी जातलो बरोबर सो दोनूय टायम सुद्दां दनपरांनी रातचो रायस इल्लोसो घेतलो काय प्रॉब्लेम ना पूण क्वॉन्टिटी तुमी रेस्ट्रिक्टेड दवरूंक जाय दॅट इज द मेन इम्पॉर्टंट डॉक्टर म्हणजे हांव आतां मिथा कडेन कित्याक वता कारण लोकांचे अशे बरेच गोड गोड गैरसमज आसात जाल्यार आनी एक आसा की सुरय तांदूळ बरे न्हय उकडे बरे आतां तुमी सांगा सो अगेन जशें साकर आनी गोड हाजे मदीं डिफरन्स हांवें सांगलो सुरय तांदळा परस उकडे तांदूळ कित्याक बरे कित्याक किंवा तातूंत एडिशनल फायबर आसता जो आमच्या डायजेशनाक बरो पडटा विटमिन्स थोडे मिनरल्स थोडे सुऱ्या परस उकड्यान चड आसता त्या खातीर जनरल जाका डायबिटीज ना तो 2 शितां मदीं चूज करतलो ताणें सदांच उकडे चूज करचें कित्याक ओवरऑल त्या न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू चड आसा पूण शुगर जे कार्बोहायड्रेट आसा ते दोन्ही हातून सेम आसा सो डायबिटीज पेशंटाक दोन्ही सेम शुगर तितलीच वाडटली तुम्ही उकडे घेया किंवा सुरे घेया शुगर ऑलमोस्ट तितलीच वाडटली पूण हातून फायबर असल्या कारणान मातसो ताजो बेनिफीट मेळटलो तुमकां एकदम स्पायक म्हणटा तो येवचो ना स्लो वाडटली पूण क्वॉन्टिटी अगेन इम्पॉर्टंट सो चूज करूंक जाय सेम क्वॉन्टिटी मदीं जाल्यार तुमी उकडे चूज करा सुरे चूज करूं नाका पूण अशें न्हय की सुरे उकडे बरे म्हणा पूण उकडे खूब खाले अच्छा म्हणजे अशें समजा की ना उकडे घेतल्यार साखर वाडची ना चुकीचो समज दॅट इज कंप्लिटली रॉंग ते चुकीचो डॉक्टर म्हणजे तेच समजना आयच्या हातून हांव आय एम गोइंग टू बीट द मिथ्स खूब फावटी अशा लोकांचो समज आसा आतां आंब्याचो सिजन येतलो कारण हे युट्यूबाचेर व्हिडिओचेर तरेतरेचे लोक पळयतात तो म्हणटा फळां खाल्यार काय जायना कितकेय खा तो रगत घालता कितें शुगर घालता कितें करता प्रयोग आणि पीपल कीप ऑन सर्क्युलेटिंग ऑल दीस थिंग्स हाचेर तुमचें मत कितें सो अगेन हे सुद्दां खूब मिथ्स आसा फ्रुटां बद्दल सो फ्रुटांचे जो सायंटिफिकली तुमी पळोवंक गेले डॉक्टर एक्चुअली रिसर्च करून कितले खाव येता हाजेर सुद्दां एक गायडलायन्स आसता गायडन्स आसता की खावपाचें ना खावपाचें आनी खाल्यार कितले खावपाचें सो इन जनरल हांव फ्रुटां लिस्ट केल्यार खूब जातली आमकां तितलो टायम आसचो ना सो इन जनरल सांगता की हांव म्हज्या पेशंटांक म्हज्या क्लिनिकान सांगता सो फ्रुटां सगळीं फ्रुटां विथीन लिमिट्स खाल्यार चलता डायबिटीज पेशंटान खंयचेच फ्रूट डायबिटीज पेशंटान खावचें न्हय अशें कांयच ना पूण 2 गजाली इम्पॉर्टंट आसा कितले खाता आनी केन्ना खाता सो टायम आमचो फ्रूट खावपाचो टायम चुकता आमचे फ्रूट खावप जाता आफ्टर लंच दनपरां जेवन किंवा रातचे जेवन आमकां एक केळे किंवा कितें फ्रूट जाय आसता तो टायम चेंज करूंक जाय फ्रूट खातले जाल्यार सदांच मदीं मिड मॉर्निंग म्हणजे ब्रेकफास्ट आनी लंचा मदीं 11 एक फ्रूट खाले किंवा सांजचे 5 बिटवीन लंच एंड डिनर त्या टायमार आनी कांय खायना तेन्ना मदीं फ्रूट खाले वॉट टायम बेस्ट फ्रूट खावपाचो टायम ओके आनी दुसरें सगळीं फ्रुटां विथीन लिमिट्स खाल्यार जाता हातून फक्त 5 फ्रुटां म्हज्या पेशंटांक याद धरूंक सांगता जी मातशी अवॉयड रेस्ट्रिक्ट करूंक जाय केळे धाकटे वेलची केळे आसा जाल्यार फूल किंवा व्हडले आसा जाल्यार हाफ खाल्यार चलता चिकू अर्दो खावपाचो सीताफळ अर्दे खावपाचे मँगो अर्दो खावपाचो आनी ग्रेप्स द्राक्षा आसा जाल्यार 8 ते 10 खावपाची 4-5 फ्रुटां मातशी लक्षांत दवरूंक जाय मातशी कमी खावंक जाय बाकीची सगळीं फ्रुटां एक फूल ऑरेंज संत्र जावं फूल मोसंबी जावं फूल पपाय जावं 2-3 स्लायसी काळींग जावं 2-3 स्लायसी ही सगळीं फ्रुट्स डायबिटीज पेशंटान खाल्यार जाता पूण अशें न्हय की एका टायमार सगळेच बरोबर खाले हांव जे सांगता ते एका टायमार एक फ्रूट आनी मदल्या टायमार खाल्यार चलता इवन तुमी मँगो स्पेसिफीक एक आंब्याचे विचारले आतां सिजनूय येतलो मानकुराद येतले आतां सो 2 स्लायसी तुमी 11 सुमार एक 2 स्लायसी ताजे फाटी फुडें काय खायना त्या टायमार 2 स्लायसी खाल्यार शुगरूय वाडची ना तुमकां मँगो एन्जॉय करूंक मेळटलो सो दॅट्स हाव लायफ शूड बी हय म्हणजे अंडर लिमिटेशनान तुम्ही खावं शकता विथीन लिमिट्स खावंक शकता आनी तुमचो एक्सरसायजूय इम्पॉर्टंट ऑफकोर्स डायबिटीजाक डायट आनी एक्सरसायज आर द पिलर्स ऑफ डायबिटीज मॅनेजमेंट आमी ते विसरूंक जायना मेडिसिन्स आनी बसतले घरा तशें न्हय ते तशें न्हय तुमी वॉकिंग हाफ एन आवर वॉकिंग किंवा तुमचो सायकलिंग जीम कितें फिजिकल एक्टिविटी आसा ती चालूच दवरूंक जाय ते डायबिटीजाक डायट आनी एक्सरसायज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट पिलर्स ऑफ इट्स मॅनेजमेंट सो ते विसरूंक जायना सो हे सगळे गजाली आमच्या खातीर म्हत्वाच्यो आतां खरेंच वेळ ऑलमोस्ट सोंपत आयला पण हांव तुमकां सदचो क्वेश्चन विचारचोच ना
हांव विचारतलो वॉट इज बेनिफीट ऑफ इंटरमिटंट फास्टींग आनी हाव फार इट इज हेल्पफूल टू द पेशंट हाचेर तुमी विस्कटून सांगात. सो फाटल्या 2-3 वर्सांक अशें जे रिवर्सल आमी उलयता तशेंच एक इंटरमिटंट फास्टिंगाचे लोकां मदीं अवेरनेस आनी क्रेज आयला आनी खुबशे पेशंट अशे इंटरमिटंट फास्टिंग करपाक सोदता. सो तुमी क्वेश्चन विचारला तो परत खूब इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसा. सो इंटरमिटंट फास्टिंग म्हजे अशे व्ह्यूज आसा की दिस इज अ गुड कन्सेप्ट. इट्स अ सायंटिफिकली वेल प्रुवन. खूब स्टडीज आसा इंटरमिटंट फास्टिंगार की इंटरमिटंट फास्टिंग जेन्ना आमी 16 वरां फास्ट करता आमच्या बॉडीन किटोन्स म्हणून थोडे किटोन्स म्हणून फ्युअल एक तयार जाता जे आमचे हार्ट किडनीज जेव्हा ग्लुकोज सोडून किटोन वापरपाक लागता. किटोन इज अ बेटर फ्युअल. मेटाबॉलिझम आमचे इम्प्रूव जाता आणि त्या खातीर इंटरमिटंट फास्टिंग इज नाव एक सायंटिफिकली वन वे ऑफ बेटर डायट मॅनेजमेंट. पुणून हो जो कन्सेप्ट आसा इट इज एक वेट लॉसाक हो चड इम्पॉर्टंट आसा रादर दॅन डायबिटीज मॅनेजमेंट. सो डायबिटीज पेशंटान हो फॉलो करतना सदांच आपल्या डॉक्टराक कन्सल्ट करून फॉलो करचो. की हांव म्हज्या सगळ्या डायबिटीज पेशंटांक इंटरमिटंट फास्टिंग अलाव करिना. सर म्हजे कडेन एक न्यू एक भुरगो आयलो जो ओवरवेट ओबीज आसा आनी ताका बॉर्डरलायन शुगर आसा तो करूंक सोदता. हांव ताका एनकरेज करतलो तूं कर वेट लॉस जा आनी तुजी डायबिटीज रिवर्सूय करूंक शकता. पूण जर एक 60-70 वर्सांचो जाका एक 10-15 वर्सां डायबिटीज आनी तो मेडिसिन्स इन्सुलीन हाय डोस आसा तो 16 वरां फास्ट केल्यार शुगर ड्रॉप जावपाचे चान्सेस आसा. सो ताका आमी रेकमेंड करिना. सो इंटरमिटंट फास्टिंग इज गुड पूण सगळ्यांक हे बेनिफिट्स मेळटले अशें ना. तुमी तुमच्या डॉक्टरा कडेन उलोवन कोणाक पॉसिबल आसा ना हे डिस्कस करून डिसिजन घेवचें. बरें मातशें इंटरमिटंट फास्टींग म्हणजे कितें तें सांगात म्हणजे लोकांक मातशें कळूं नये. सो इंटरमिटंट फास्टींग म्हणजे बेसिकली खूब टायपचे इंटरमिटंट फास्टींग आसा जे आमी कॉमन प्रॅक्टीस करता 16:8 म्हणटा. म्हणजे 8 वरां भितर तुमी कितें तें खावपाचें 2 मील. सपोज तुमी चूज केले की आपूण दनपारान रातचो जेवतलो ह्या 8 वरां भितर तुमी दनपारच्यान रातचें जेवण सोंपोवंक जाय आनी उरिल्ली दिसाची 16 वरां तुमी कंप्लीट फास्ट करूंक जाय. ह्या फास्टान फक्त तुमकां लायट सामके लिक्विड्स म्हणजे उदक किंवा एक ताक तशें लायट लिक्विड्स एक थोडी ब्लॅक टी व्हेरी स्मॉल क्वॉन्टिटी शुगर किंवा जॅगरी काय घालता आसतना असले थोडे लिक्विड्स त्या फास्ट पिरियडान अलाउड आसता. सो 16 वरां फास्टींग आनी 8 वरां भितर 2 मिल्स खावपाचे. दॅट इज बेसिकली मोस्ट कॉमनली जे आमी इंटरमिटंट फास्टींग करता अशा टायपचे करता. बरें आतां ऑलमोस्ट आमी ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग विथ द टुडेज टॉपीक. पण एक इम्पॉर्टंट म्हाका तुमचे कडसून आयकपाक जाय की हांव परत कमिंग बॅक टू अवर गोवन पॉप्युलेशन. गोंयचो मनीस 2 वेळा शीत जेवपी चपाती किंवा पाव खावपी ताका तुमी कितें एडवायस दितले? सो एडवायस म्हजी डायबिटीज पेशंटांक एस्पेशली आमचे गोवन जे भाव भयणां आसा आनी नुस्तें खावपी बी वीच आय हॅव नॉट मिस. ताका सिंपल हांव एडवायस दिता पयलें म्हणजे डायट कंट्रोल जो आपलो हेल्थी डायट मॅनेज करूंक जाय. सो डायट सुद्दां म्हणजे सिंपल हांव सांगता सगळ्यांक 3 आयटम्स बेसिकली अवॉयड करूंक जाय. साखर शुगर जॅगरी हनी जे गोड आसा ते गोड आसा ते अवॉयड करा. भायले सगळे डीप फ्राय सामोसा भजी बटाटवडे तसले अवॉयड करा. मैदा ब्रेड बिस्किटी पाव आमचे गोवन पॉप्युलेशन खूब पाव खाता. बिस्किटी केक तसले अवॉयड करूंक जाय. 3 आयटम्स अवॉयड. बाकी सगळे विथीन लिमिट्स केले आतां आमी सगळे डिस्कस केलां. सो सिंपल थाळी कशी आसता एक चपाती इतलेशे शीत कटोरा न्ही रायस कमी घेतलो भाज्यो भरपूर 2 भाजी दाळ सलाड दही नुस्त्याचे 2 कुडके कमी तेलान तळून 2 सकाळ सान केले काय प्रॉब्लेम ना. डायबिटीज पेशंटाक अलाउड आसता. सो विथीन लिमिट्स बॅलन्स्ड डायट घेवचो. बॅलन्स डायट घेवचो. एक्सरसायज हाफ एन आवर केन्नाय टायम मेळटा ना मॉर्निंगूच करूंक जाय अशें कांयच ना. हाफ एन आवर फिजिकल एक्टिविटी. स्ट्रेस कमी करा. टायमार न्हिदा. टायमार एटलीस्ट 7 वरां तरी डेली न्हिदपाक ट्राय करा. सो डायट कंट्रोल एडेक्वेट एक्सरसायज स्लिपींग ऑन टायम एडेक्वेट स्लीप हे खूब इम्पॉर्टंट आसा स्पेशली आमच्या गोवन डायबिटीज पेशंट्साक. सो जर तुमी वेवस्थीत तुमचो आहार दवरलो एक्सरसायज जशें डॉक्टरान सांगलां तशें आनी इन लिमिटेशन चडशे पदार्थ खावं येता हें सगळें जर तुमी मतीन दवरलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी डायबिटीच्या झुजाचेर जर जोडूं शकता. कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं तुमकां कितें टेक होम मॅसेज दिवपाचो आसा जाल्यार तुमी दिवं शकता? हय ऑफकोर्स. सो जशें आमी स्टार्ट केल्ले उलोवपाक तेन्ना एक इम्पॉर्टंट प्रश्न डॉक्टरान विचारलो प्रेवलन्स डायबिटीजचें प्रमाण इतलें कित्याक वाडलां. सो सगळ्यांनी हें अंडरस्टँड जावंक जाय की आमचो स्ट्रेस मॅनेजमेंट भुरग्यांक आमी कितें खावपाक घालता शीत चपाती कितल्यो घालता तान लागल्यार तांकां कितें पिवपाक दिता हाजेर आमी आतांच भुरग्यांक
फुडें वचून डायबिटीज जावची न्हय म्हण हाजेर आतांच डायटाचेर तांकां एक्सरसायज करपाक भायर वचून खेळपाक एनकरेज करप तांचो स्ट्रेस तांकां वर्क स्टडी रिलेटेड किंवा जॉब रिलेटेड स्ट्रेस चड दिवप न्हय सो दिस थिंग्स एज अ पेरंट ऑर एज सिनियर्स आय थिंक वी शूड टेक केअर ऑफ इट फ्रॉम रायट नाव आतांच्यानूच ताजेर हें करूंक सो दॅट आमच्या भुरग्यांक फुडें वचून डायबिटीज आजकालच्या प्रिवलन्स वाडला एटलिस्ट तो स्लो जातलो आनी तितल्या रेटीर जावपाक पावचो ना सो डायट हेल्दी दवरप एक्सरसायज तांकां एनकरेज करप स्ट्रेस चड दिवप ना न्हिदप टायमार एडेक्वेट स्लीप हाजेर आमी फोकस करून म्हाका दिसता डायबिटीज प्रिवलन्स वाडला ताजेर आमी कंट्रोल दवरूंक शकता सो आय थिंक दॅट्स द टेक होम मेसेज बरें डॉक्टर म्हाका आनीक सांगा अशें योगा मेडिटेशन हाचो कितें रिलेवन्स आसा हय सो योगा आनी मेडिटेशन स्ट्रेस जे हांव म्हणटा स्ट्रेस रिलीफ एज वेल एज शुगर कंट्रोल आतां योगाचेर सुद्दां खूब स्टडीज जाल्या योगा म्हणजे कितें प्राणायाम हे तुजें शवासन न्हय पूण एक्चुअल तुमी जाय तशी योगा एडेक्वेट टायम एक 30-40 मिनिट्स डेली करीत जाल्यार दॅट कॅन ऑल्सो बेनिफीट डायबिटीज खूब म्हणजे आमच्या जाणट्या पेशंटांक आर्थरायटीस आसता तांकां वॉकिंग जमना तांकां आमी योगा करपाक सांगता इट हेल्प्स इन शुगर कंट्रोल स्ट्रेस मॅनेजमेंट ऑल्सो सो डॉक्टर मुद्दाम टुडेज टॉपिक इज टोटली डिफरंट दॅन युजल डायबिटीक म्हाका बरीचशी मोलादीक म्हायती तुमी आमकां दिली सगळे पळोवपी आसा तांच्या वतीन आनी हॅलो डॉक्टर टिमीच्या वतीन तुमकां काळजान देव बरें करूं नमस्कार थँक्यू